everyone. Pickle Tickle Chat Show पडणाऱ्यांक तुका सगळ्यांक माय मोगाचो उलोवणीक येवकार. इश्टानो, सगळेच तियात्रिस्ट प्रोफेशनल तियात्रिस्ट जायनात. थोडे तियात्रिस्ट आपल्या कामाक लागून, नोकरेक लागून, अर्दे वाटेरूच तियात्रिस्टपणाची स्वप्नां सोडून दितात. जाल्यार थोडे तियात्रिस्ट कितलेच ते कश्टतात तरी आसतना ताका तियात्रिस्टपण वेंगूंक कशेंच मेळना. आज तुमच्या मुखार हाडटा एक असलो तियात्रिस्ट जो प्रोफेशनल तियात्रिस्ट जालो आनी जाल्या उपरांत नोकरेक लागून तो गल्फान गेलो आनीक तियात्रिस्टपण सोडून दिलें. So please put your hands together and welcome EDDIEMASCARENHAS from Dandora, Cuncolim, Salcete. Hi Eddie. Hi. आमच्या पिकल टिकल चॅट शोवाचेर तुमकां मोगाचे उलोवणीक येवकार. Thank you. ओके एडी बाब, म्हजो पयलो प्रश्न तुका. तूं मुंबयंत गेला आसतना कुडान रावता तेन्ना तुका प्रोफेशनल तियात्रिस्ट जावपाची संदी मेळ्ळी. एम आय रायट? Yes. ओके, हुज तियात्र वॉज दॅट? तो तियात्र आसलो रॉबिन वाजाचो. ओके शांतीचें लगीन. ओके रॉबिन वाज कुडान पळयला तेन्ना आमचे गांवचे म्हणूंक लागले आरे तेका म्हणून कांतार म्हणून चान्स दी. ओके कितें रॉबिनान एकूण जाणां काय म्हणूंक लागलो ही बांगवाडी स्टेज. रॉबिन म्हणटा. रॉबिन म्हण ही बांगवाडी स्टेज. ओके आनी तें सोंपें न्हय न्हय भुरग्यांक स्टेजीर येवंक हांगा. ओके तें सांग पळय चान्स दिता वो दिना तें सांग म्हूण. ओके तूं टिकेटच घेयनाय ना पूण. ओके 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 आपण म्हणूंक लागलो एक कांतार म्हणून चान्स दिता. ओके ओके मागीर हांवें एक कांतार म्हणलें तें युनायटेड गोवन्सांचेर. ओके कितें आनी हांव कांतार म्हणटा आसतना किड बॉक्सर पळयतालो. ओ वाव. कांतार म्हणून जातकूच म्हाका किडा दाखयलो आनी म्हणून चेड्या हांगा तुवें पळय हें कांतार म्हटलां जर ते हांवें आपणें म्हटलेलें आपणाक 4 फावटी कोण आपोवपाचें. ओ वाव. पूण तुका ओपना कितें ओके पूण तुका बरो फुडार स्टेजीर. Very nice, very nice. That was such a big compliment for you, no? तो जाल्यार किड बॉक्सराचें. ओके त्या उपरांत तूं आनीकूय प्रोफेशनल तियात्र न्हेसलो? मागीर हांव एंटनी देसाक न्हेसलो. ओके प्रेम कुमार तुजो गांवभाव ना एंटनी देसाय? आमचो गांवभाव आनी आमचो सोयरोय तो. ओ रियली? आनी त्या पासून तेजे तियात्रांत ओपनिंग लावन हांव म्हणटालो. हो तियात्र जालोलो बांगवाडी बिर्ला हॉलान ओके आनी बँड्रा. ओके कितें उपरांत हांव नाचलो प्रेम कुमाराक त्या तियात्र हांव एंटनी देसाच्या तियात्राचें नांव आहलें रक्ताची बॅट. ओके कितें ओके आनी मागीर हांव प्रेम कुमारान म्हाका घातलो. ओके आनी प्रेम कुमारान घालतकच त्या तियात्राचें नांव आहलें पिसो. पिसो. तो आको 7य पट एक्लोज करतालो. Okay, one man show. One man show. Oh yes. I heard about that theatre. One man show. Yeah. आनी हो दादर प्राभादेवी रविन्द्रनाथ मंदिर हॉल पळय आहा तितून जाल्लो. ओके थंय हांवें एक कांतार म्हटलेलें ओके आनी एक दुओ म्हटलो. ओके म्हणजे तूं जितले तियात्रांनी त्या उपरांत तूं न्हेसला तातूंत तुवें कांतारां म्हटलें. हय कांतारां पाठ करूंक ना. पाठ करूंक ओके. पाठ करूं ना म्हणजे स्पेशली एंटनी दिसाच्या तियात्रान आनी प्रेम कुमाराच्या तियात्रान पाठ करूंक ना. पण कांतारांक म्हणटालो. ऑलरायट, व्हेरी नायस. ओके म्हाका एक सांग मागीर तुवें तियात्रिस्टपण चालू कित्याक दवरूंक ना? पळय हांव कामाक वयतालो ओके बोमाय ओके पोस्ट हावस कॅम्बलान. ओके उपरांत हांव थंय काम करता म्हाका चान्स मेळ्ळो दुबाय वचोंक. ओके कितें
1974 हांव दुबाय गेलो. ओके एडी, सो तुका नोकरी जाल्या उपरांत तूं दुबय गेलो आनी तुज्या फामिलीचो बरो फुडार केलो जाल्यार सांगशी आमकां फाटल्यान पळयत जाल्यार ऑन युअर करियर तेन्ना तुवें तें डिसिशन घेतलेलें तें चुकीचें काय सारकें? आय मीन वॉज इट द रायट डिसिशन फॉर यू टू लीव तियात्र एंड गो? हें म्हाका कित्याक दिसता जाणा, हांवें जो डिसिजन घेतलां तें सारकें. ओके, कितें? so you have no regrets? No regret at all. Very good, very good, very good. So you gave your importance to your family. Yeah. Very nice. एडी बाबू, तुजेर जायतें बरोवप हांवें वाचलां आनीक तूं एक बरो गावपी, एक बरो कंपोजर, गितार रचपी म्हूण तुवें म्हाका बरयलेलें मेवलां. पूण खरें सांगचें म्हटल्यार एक तुजेर आरोप आसा. आनी कसलो तो? हय, तो आरोप म्हणजे सगळीं जीं कातारां तुवें गायल्यात तीं खंय जॉन गोम्स कोकोयान कंपोज केलेलीं. इज दॅट ट्रू? फोट जॉन गॉमिस, हांव तियात्रान बॉम्बे नाचता, हांव जायते तियात्र नाचता बोमांनी, हय. बांगवाडी. जॉन गॉमिस कोकोय तियात्रान नाचो नासलो. नाचो नासलो? नाचलो नासलो, म्हाजी आई. ओके. तो केन्नाय तियात्रान नाचो तो, पूण तो गोवा टायम्स, सिनियर टायम्स, गोवा मेल ह्या पेपरांचेर बरयतालो. ओके, जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट. ओके ओके ओके. He was not a theatrist. He was not a theatrist at all. Okay. पूण म्हाज्या वयर जायतें बरेंपण बरें बरयलां तें. ओके ओके. कितें तियात्रान रिव्यू दिता तो. हय, तुजो गांव पावलो तो? पूण गांव पावता कितें. ओके. म्हणटकच एक दीस जालें कितें, हांव कुडान आसतना आमगे कुंकोलीम युनियन म्हूण आहा ओके. बोमाई, ओके. आनी तेच प्रेसिडेंट आसलोलो नोलास गामा. येस. विजयवाडी रावता. कितें थंय रावतालो. कोणें सांगलें तेका हांव गोंयसून येयला म्हणून. ओके. कितें आनी ते कुंकोळकार सगळे ओळखताले म्हाका. ओके. सो हांव काडलो आनी गेलो. तिका दोन कांतार म्हणटा येता. ओके. थंय म्हाजी आनी जॉन गॉमेसाची वळख जाली. फर्स्ट टायम? फर्स्ट टायम. ओके. कितें आनी हो तियात्र बरोवपी आसलोलो रॉबर्ट मास्कारेन्हास, ओके. दांदोरा गांवचो. ओके. माय हांव पूत न्हय तुजो ह्या तियात्राचें नांव. ओके. जॉन गॉमेस म्हणूंक लागलो, एडी आमी दूख म्हणलो थंय दोगांयनी. ओके. आमी म्हणून बराबर तियात्रान नाचोय आतां, तूं खंय तियात्रान आपणाक घाल. ओके. कितें ओके. अशें ओके. हांव पळोवंक म्हाका तें अवगत जालें. या. कितें या. हांवें काडलो, तेणें काडलो आनी हांवें काडलो तेका. हांव नाचता तितल्या तियात्रान तो आसतालो. ओके. तुवें तेका इंट्रोड्यूस केलो? हांवें इंट्रोड्यूस. ऑलरायट. कितें ओके. इंट्रोड्यूस केलो तो जालो. कितें तेजी कांतार हांवें म्हणोंक ना केन्नाच. ओके. एक म्हणना त्रियो दुयेंस वो दुओ हे बराबर म्हणटाले ते. ओके. सोलो नो. ओके. सोलो सगळे तुजेच? सोलो म्हाजेच. ओ वाव. तूं दुबय आसतना जायतो तेंप जाल्या उपरांत तुमी एक ट्रियो करलो. ट्रियोचे वांगडी जावन आसले जो फ्रँक, ऑस्वी वेगस आनी तूं. आतां ते ट्रियोज तुमी गायताले ते ती कांतारां कंपोज केल्यात ती ऑस्वी वेगसान न्हय? ना. नो? तेणी फोडलेलें एकूय कांतार ना. त्यो म्हणटाले त्या शो फ्रँक ओके. आनी हांव. Okay, so Tumi Dago is forgot composer. You two are composers. Yeah. He was not a composer. He was not a composer. Then कांतार बोडला आनी ते उलोवंक वचो जाल्यार जायते आहा. तो आजून साल कंपोजींग नको. Oh, really? Okay. ते पॅट्रिक दोराचें हें दिता. तूं हांगा म्हटलां म्हूण सांगता. Okay, okay, okay. तो पुण्याक आतां तोंड व्हडलें तेजें. पूण एडी बाब,
तूं इतलो बरो गावपी आनी इतलो बरो कंपोजर गिटार वचपी जाल्यार तुका आयज पासून गोवा स्टेट अवॉर्ड कित्याक फावो जावंक ना तूं ज्या सांगातान जे कांतारां म्हणटाले तांकां फावो जालो म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जॉन गॉम्स गोकोय ऑस्बी वेगस वाय नॉट यू तुका कित्याक मेळोंक ना तुज्या गॉडफादर आसूंक जाय ओके 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 जॉन गॉम्साक पट एवॉर्ड मेळला तो तियात्रिस्ट म्हणून मेळोंक ना आनी ताका लिटरेचर म्हणून मेळला ओ इज इट या न्ही गो ओके तो बड्यो लोकांक सांगत आपलो तो मेळ म्हणटा म्हाका सांग म्हाजे अशी मुळय तो ना तो जाण तो आर्ट एंड कल्चरान म्हाजे उडकी आहाय ओके म्हजो फुडलो प्रश्न तुका तुजी माहिती तुवें कितलो वावर केला हें आमकां फादर प्लॅन्टॉन फारिया हाच्या पुस्तकान छापून हाडलें मेवता तशेंच विल्मिक्सान आपल्या बुकान छापून हाडलें तेणें खेल तियात्र म्हूण बूक बरयला ताचेर आनी त्या भायर तुका आदल्या मुखेल मंत्रीच्या हातान तुका तुजो सत्कार जाल्लो एम आय रायट जाल्यार आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंटान हें सगळें दिसोना राव तुवें तुजे इश्ट आसतले तुजे खास दोस्त आसतले तियात्रिस्ट तेणी घोडे आर्ट कोड हाडल्या आसतली म्हणजे तुज्या फुडल्यान आत फाटल्यान कात हें तूं उलयता पळय तें सोत कित्याक काय म्हणशी हांव जाण थंय मिटींग जाता थंय म्हाजे थोडे मनीस आसात तेणे म्हाका खूब सांगलां कोण कोण हें करतात ते ओके ओके कितें ओके म्हणजे ते म्हणटात असं हांवें आयकलां एडी हू एडी वेर इज ही फ्रॉम तो खंयचो ताणें कोंकणी मातशें कितलें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां ताणें कितलें कामारां म्हणलां एक्सेट्रा 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 एम आय रायट इज दॅट वॉट यू दे वर सेयिंग म्हणजे तूं जेन्ना तुजें नांव येतालें तेन्ना त्यो आडकोडी हाडटाल्यो सारकें तुजें ओके पूण हांव जाणा उलयतात म्हणून ओके कितें आनी एक पावटी म्हाकाय कळटा कोण कोण मनीस उलयता तो ओके कितें पूण हांव कितें कान बेऱ्यार उलयतालें हांव ती कॅर करिना पूण उलयता कितेंय पळय तुमचें तोंड बंद करूंक जायना कोणाचें But this is not fair, no? फेर म्हणटा तुजो वावर आसा न्हय बरोवन देखून आसा छापून येयलेलो आसा पूण ते मानून घेवन ते कुसकेपण म्हणटा मनशाचें आसता न्हू ओके एनीबा दर एका फामाद कलाकारा फाटल्यान उत्तेजन दिवपी एक वस्तोरी आसा बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन दे से देयर इज अ व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग वुमन आनी तुजी स्ट्रॉंग वुमन जावन आसा मिसेस कॉलेज मास्करेनस ओके व्हेरी गुड ओके हांव जाणा ते प्रमाणे हांव ताका वळखता ते प्रमाणे ते एक तियात्र मोगी तियात्र म्हळ्यार ते सारके पिशे जाता एम आय रायट सारकें ओके जाल्यार म्हाका सांग ताणें तुका कित्याक दिसून काडलो तूं एक बरो तियात्रिस्ट म्हूण ओ तूं एक बरो पेजादीक दुबायकार म्हूण सारकें सांगचें म्हणल्यार हांव दुबाय वयच्या पयलो काजार जालो ओके ओके सो यू गॉट मॅरीड बिफोर यू वेंट ओके आतां तूं आमकां सांग तुवें कॉलेजाक कित्याक विसरून काडलें तें सोबीत दिसो म्हणून वो ताच्या पांय कडेन दुडवांचो पोटलो आसा म्हणून हांव आनी कॉलेजो भाव दोगूय गार्डन इंजिनियर्सांत आसले बोर्डिंगांत ओके आनी कॉलेज खूब म्हयन्याक एक पावटी पूण 2 पावटी पूण येतालें बोर्डिंगांत थंय हांवें ताका पळयलें Oh wow. कितें Okay. आनी ते भाशेन Audience, listen to this story. Now this is going to be a love story. Come on, tell us. मागीर हांव खूब पावटी तेंगेर वयतालो Okay. कितें ओ गजाली Okay. आनी उपरांत आमचें तें काजार जावन Okay. कितें But तेणें तुका म्हणजे शी एक्सेप्टेड यू तुवें प्रपोज केलें काय मोगान आसलेली म्हणटकूच तेंचेर काजार जावं ओ मोगान आसलेली ओके मोगान आसली म्हणून तुवें ताका कांतार बाब म्हणलेलें लायक यू नो लव सॉंग
ना Yeah. लव सॉंग बी काय ना ना लव सॉन्ग बी काय म्हणता काही सांग. Okay. Okay, that was a cute love story. God bless you both. Thank you. Okay, Eddie, I think it is time to take a tea break. चाव घेतला बरी न्हू? होय पूण हे पावटी ती आमच्या घरांत ती चाव पिवंक जाय न्ही ती जाल्यार दूद नासलेली. Okay, you know, that means you know that I like black tea. येस तू जाणा? कोलेटान गेलेली चाव जाय. Oh wow, this I must have this tea. Yeah, take it to your lips. Wow, Colette, your tea is awesome. Thank you. Okay, Eddie Bob, आम्ही चाव पियेता म्हटल्यार एक कांतार म्हणून दाखयलें. ओके एक first chorus. Okay, for a pickle tickle chat show पळयणार. What do you say, audience? Yes? A song from it, yeah. उडून गेलो हरवची ती नासताना दुनिया तुज्या सोबदा विणे आमचो पाऊर चलो ना ह्या पालकार दिसतालो माय म्हयन्यान गोंयांत तूं आसताना पोलिसांत भुकांनी रडलोय इस्पिनी उगोडटाना हें नेसप तुजें देसेंत कांताराचें माथ्या हाताक लोवां माथ्याक चेपें शेंद्रेचें सुवादीक ओडतो तालें इंग्लीश कोंकणी गीत सुरवाताचें ह्या मुखार ना तुजें मुखार तुजें नांव हें दिसपाचें आस्तें रुपणें आयज तूं पावलां तुजें इंटेनी दिसा सोंपोवन पालोलें नोकेत पालकाचें. Wow. Eddie Bob, Correns, I'm impressed by your compositions. Really, really. Compositions म्हळ्यार म्हाका बरो उगडास आयलो. तुवें आयज मेरेन कितलीं कांतारां घडल्या? उणेंच ते म्हाका दिसतात 50 सुदेश. Oh wow, really? 50, above 50 songs. Above 50 songs. म्हणजे सगळे solos काय mix? Mix. Mix. Solos, duos, duets. Yeah. Okay. Very nice. Eddie Bob, तूं चोड काळ दुबय आशिल्ल्यान चोड तियात्रिस्ट तुका वळखना. इवन दो तूं तांकां सगळ्यांक मोस्ट ऑफ देम तूं वळखता. आनी म्हाका जाल्यार दिसना तियात्र एकेडमी कडेन जावं आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंटा कडेन तुजी चड म्हायती आसतली अशी म्हणून. जाल्यार सांगशी आमकां तुवें आयज मेरेन कितले तियात्र बरयल्यात आनी तातूंतलो तुजो चड फामाद जाल्लो तियात्र खंयचो? मोयपाशी भाव. फामाद जाल्लो तियात्र. ओके. मागीर भावना. हांवें 3 तियात्र बरयले. ओके. 3. ओके. आनी एक तियात्रांची सोय हँडबिलां आहात म्हाजे कडेन. ओ वाव, रियली? या. ओके. म्हणजे गल्फाक वेचच्या पयलीं 3 तियात्र तुवें बरयले. आनी हो पॅरिनेन जालोलो आराम पावलो. तेन्ना तियात्रान आसलो कोण जाणटो कन्सेप्शन नेल्सन एंटिनी. Oh wow, the famous trio. Okay, Yeah, trio famous kings. trio आसले ते. Trio kings. So, आराम पावलो. okay. आनीक that means तुजे सगळे त्या तियात्रान सगळे तुजे स्टार कास्ट आसतले न्हू? ना थिंग ते आसले ते गांवचे. ओके, गांवचे. पूण हे ते तियात्र ते पटियात जाता ते त्रावास पेरनेली म्हणटा ते बरे फामाद थिंगाचे कॉमेडियन बी. ओके. म्हणजे थिंगा लोकल आर्टिस्टांक घेवन तुवें त्या लोकल आर्टिस्टांक तियात्र. ओके. आनी तातूंत हे तुजे प्रोफेशनल तियात्रिस्ट म्हणटा तेगूय. ओके. एडी बाब, तुका
आदल्या तियात्रिस्तांची जायती म्हायती आसा आनी हांव जाणा ती तूं सांगून फाटीं सरोना. कांय तियात्रिस्ट आदले जावं आतांचे बोबके फोडटात की आपणे इतलीं कांतारां घडलीं तितलीं कांतारां घडलीं अशें म्हणून. हाचेर तुका कितें सांगचें आसा? कोणें कितलीं कांतारां घडल्यान आनी कितलीं कांतारां घडीना कोण कंपोजर तो हांव जाणा. रायट. आनी ओके. हें तुका जाणा जाल्यार म्हाका हांव नाका तूं ज्युनियर रोडान एक कांतार म्हटलें स्टेजीर हांगा. कितें घोडप्याक पयलो मन. घोडप्याक पयलो मन. ओके. कितें ओके. आनी हेजेर व्हडलो बोबाव घाल्लो. ओके. कितें आनी तो मनीस म्हाजे कडेन उलयच नासलो. आय डोंट केअर. कितें कित्याक तो बोबके फोडपी? आनी सगळो लोक सांगतात आनी कोणूय तियात्रिस्टा कडेन बरो ना त्या तियात्रिस्तांनी ताका भायर दवरलो. तो कांतार म्हणटा. ओके. कितें ओके. पूण तियात्रान न्हू कॅसेटीचेर बी. तियात्रान म्हणना. तियात्रान घातल्यार म्हणटले तूं. म्हाका एक वचप दिसता एडिबाब, जेन्ना हे मनीस हे भाशेन बोबके फोडटात आमच्यो संस्थो ज्यो आसात पळय त्यो ब्लायंडली ते मानून घेतात विदावट इवन चॅकींग फॅक्ट्स. हाचेर तुका कितें म्हणचें आसा? वॉट दे आर डुईंग इज रायट? संस्थो कितें आहा जाणा तूं. संस्थेची एक हॅबीट आहा सारकी हांव जाणा. तेणें कितें म्हणो आमकां कितें पडला. म्हणजे फॅक्ट आनी चॅक करप ना. चॅक करप ना. चॅक बी कांय करप तेणें खरें तें कंपोज केलां वो ना तें तांकां पडोंकूच ना. ना तेंकां पडोंकूच ना तें. कितें दिस इज नॉट गूड. दीस इज नॉट गूड म्हूण तूं म्हणटा हांव म्हणटा तें सोदपाक जाय न्हू तें. कितें हांवें हे भाशेन जायते जाणांक पळयल्यात. तूं तेंची नोदरेक पासून हाड. हय. कितें ओके. तुका कित्याक पडला रे. ओके. तेका जाय तेन्ना तो भोगतलो. लायक दॅट. तुका जाय जाल्यार तूं वचून विचार तेजेशी. हे संस्थेचे प्रेसिडेंट करपाक हात पडे सेक्रेटरी तेंची कामां. रियली? आनी गो. Anyway, thank you, Eddie, for telling us this. Eddie, but Cuncolim गांवान जायते तियात्रिस्ट दिलोले आसा कोंकणी माचयेर. जशे परी सर्गेस्त एंथनी देसाय, रॉबिन वाज, फादर प्लॅन्टन फारिया. त्या उपरांत आयले तुमी, आन्सेल्म, आफ्रांक वाज, आदी आदी आदी. आनी आतां पोरजोट्टा SP सेमी तमारीस. हाचेर तुका कितें म्हणचें आसा? कोंकणी जाय बरो तियात्रिस्ट ते सारके. आनी ते तारवार बी वचोन तेणी तियात्र बी सोडल्याय. ओके. अदरवायज दे व्हेरी गूड. व्हेरी गूड एक्टर्स. कितें ओके. म्हजो निमणो प्रश्न तुका एडिबा, तुवें आतां जायते नवे नवे कलाकार स्टेजीर कोंकणी माचयेर येयलेले तुका दिसती पडटा. नवी पिळगी जातून आसा पारंपारीक तियात्रिस्ट, खेळ तियात्रिस्ट, नॉन स्टॉप तियात्रिस्ट. जाल्यार हे नवे पिळगेक तुजो एडवायस कितें? नवे पिळगे सगल्यांनी युनायटीड रावंक जाय. कितें हेजें तेजें फुडनाटपण करपाचेंच न्हू. ओके. पार वयर सरोंक जावो सगल्यांनी बरे भाशेन रावंक जाय. ओके. कितें जाण एकल्यार हांव रावना तो त्या घातल्यार हांव रावना. म्हाका काड तेकाच घाल तूं. हे भाशेन तो पार वयर सरचो ना. आनी तूं तुका चड आनी चड देव बरें करूं आमचे पिकल टिकल चॅट शोवाचेर तुमी आयले आनीक आमकां जायती म्हायती आयकोंक दिली. तुजे अनुभव तियात्राचेर तियात्रिस्टांचेर तुवें आमकां सांगलें. त्या खातीर हांव तुका चड आनी चड काळ जाता देव बरें करूं. शरण तुका चड आनी चड देव बरें करूं. It was my pleasure. And anyway, as a token of our appreciation and love from Pickle Tickle, okay, I'd like to present to you this small memento. Okay, thank you very much.
Thank